गोंयान आमी सध्या चवथ मनयतात पूण गोंय म्हटल्या उपरांत आमी विभिन्न तरेचे फेस्टिवल्स आमकां याद जाता आनी ह्या सणांनी आमी वेगवेगळी परंपरा निभयता. ही परंपरा आमकां कदाचित आमचे फॅमिलीज एकी कडेन हाडपाक आसा काय हो एक पयलो मुद्दो म्हाका प्रत्येकाच्या मनान येता आसतलो आनी नक्की हय हे आन्सरूय येता आसतलें कारण गणेश चतुर्थीच्या टायमार आमी अश्यो जायत्यो फॅमिलीज पळयता त्यो एकठांय येतात. आतां परंपरा म्हटल्या उपरांत वेगवेगळ्यो विधीज आनी वेगवेगळी जी परंपरा आसा आमच्या गोंयांत दिश्टी पडटात तशीच एक परंपरा आयज दाखोवपा खातीर तुमच्या मुखार आमी आयिल्ले आसा आनी आमी सध्या नायक भाटकार फॅमिलीगेर आसा करमळे हांगासर आनी आमच्या बरोबर नायक भाटकार फॅमिलीचे मुखेली हांगासर आमच्या बरोबर आसा तांचे कडेन आमी उलोवया. प्रभाकर श्रीपाद नायक सर वेलकम. सगळ्यान पयलीं आमी जायांची जात्रा बीन आयकल्या, जायांची जात्रा जी माड्डोळ जाता किंवा वेर्णा जाता ह्यो आयकल्यांच्यो मोठ्या प्रमाणाचेर. पयलेच फावट अशा तरेची कृष्ण पुजा जायांची कृष्ण पुजा हे आमी पळयतात. कितें म्हत्व आसा, कशी कितें सुरवात जाल्ली? ही पुजा आमचे पूर्वज जाणटे आसा, आमचें घर कुंकळ्या आशिल्लें. हे तिरुपती बालाजी कुंकळे आसा न्ही कुंडय सकयल, थंय कुंकळ्या पयलीं घर आशिल्लें. तें घर मागीर आमचें मोडलें. तेन्ना आमचे जाणटे शंकर नायक बी हांगा आयले ह्या घरान. पण त्या काळान ते मुर्ती ते विसरून आयले. ते मुर्ती विसरून आयले आनी हांगा तांच्यांनी घर बांदलें. घर बांदतकच पयलीं जेन्ना चवथ जाली तेन्ना असली मुर्ती ना म्हणून अशी एक हुबेहूब धाकटी मुर्ती तयार केली तांच्यांनी आनी पुजेक लायली आनी ती ताजी पुजा करताले. त्या पयल्या चवथीक कितें जालें, एकट्या जाणट्याच्या स्वप्नान आयलें की आपूण कुंकळ्या आजुनी थंयच आसा, आपल्याक तुमी थंयच्यान व्हरा, अमके अमके कडेन आपूण थंयच आसा आनी तुमी आपल्याक थंय तुमच्या गांवांत तुमच्या बरोबर करमळे व्हरा. सो त्या जाणट्यांनी तेन्ना गणपती जंय पुजता आमी तेन्ना सांगणें करून घेतलें की दुर्गा अष्टमी जेन्ना येता तेन्ना आमी ही मुर्ती थंयच्यान कुंकळ्याच्यान हांगा हाडटले आनी तिजी आमी एवरी चवथीच्या 5व्या दिसा म्हणजे दुर्गा अष्टमी ज्या दिसा येता त्या दिसा दनपारां महानैवेद्य आनी रातची जायांची पुजा करताले अशें तांच्यांनी सांगून घेतलें. त्यानुसार त्या परंपरेनुसार आतां अरावंड 150 वर्सां जालीं ह्या घरान हांगा आमी ही पुजा करता. ह्या घरान 150 वर्सां ह्या वर्सां 150 आनी ताज्या पयलीं आनी अरावंड 50 वर्सां थंय पयलीं करताले. सो फुडच्या वर्सी 200 वर्सां जाता ह्या पुजेक. सो फुडल्या वर्सा 2023 ही जी जायांची पुजा जाता आनी आमची दनपारची पुजा ताका 200 वर्सां कंप्लीट जातली. तेन्ना फुडल्या वर्सा आमी व्हडली दबाज्यान मनयतले आनी तेन्ना सगळ्या हांव प्रुडंटाच्या निमतान सगळ्यांक हांव आतांच सांगता की सगळ्यांनी जरूर गोंयान आसा ते करमळे गांवांत येवचे आनी आमच्या पुजेचें दर्शन घेवचें. बरोबर. म्हाका सांगा, एक हांगासर एक युनीक गोश्ट दिश्टी पडटा ती म्हळ्यार तुमी हांगासर गणपती मनयतात, गणपती करतात आनी म्हाका दिसता जी माटोळी बांदतात तेज्या सकयलूच तुमी ही मुर्ती दवरून पुजा करता. ताजें स्पेसिफीक कितें रिजन आसा? तें आमच्या जाणट्यांनी सांगून घेतिल्लें की आमी जंय गणपती पुजता, आमी केन्ना 5 दीस गणपती पुजचे ना, जंय गणपती पुजता न्ही त्याच जाग्यार अष्टमीच्या दिसा आमी तुजें पुजन करताले. सो त्या नाका लागून आमचो गणपती केन्नाच 5 दीस 7 दीस आसना, आमचो सदांच 1.5 दीस आसता आनी अष्टमी दिसा आमी ही पुजा करता. म्हाका सांगा, जायो म्हटल्या उपरांत एक सजावट आसता, लिमिटेड आसता. तुमी कितल्यो जायो हांगासर यूज एक अंदाज असो कितें? प्रत्येक जाण आपल्याक ताकता तश्यो मागून घेता, थोडे सांगणे करून घेता. आपल्याक काम जाल्यार आपूण अश्यो अमके अमके रुपयाच्यो जायो घालतल्यो. त्यानुसार गांवान सोयरे फ्रेंड्स जे सगळे आसा ते जे जावन येता ते वर्सा पद्दती प्रमाणे आपल्यो जायो धाडटा. आतां आमकां जायो माड्डोळाक कमी पडल्या कारणान आमी थोड्यो पैंगिणीच्यान हाडल्यो, थोड्यो आमी शिरोड्याच्यान हाडल्यो. अश्यो वर्सान वर्स हो आंकडो वाडत वता. देवा आपल्या सोय करून घेता आनी प्रत्येकाच्या मनान येता की आपूण आज थोडे दिले फुडल्या वर्सा चड दिवचे. अशें प्रत्येक वर्सा प्रत्येक जाण, प्रत्येक सोयरो, प्रत्येक फ्रेंड चड अशें आपलें कंट्रिब्युशन करून जायो भरता. मागून घेता कारण हांगासर येवन पांया पडून मागोवणेचे सुद्दां हांगासर दितात हाडून. हय हय अशेंय करता लोक येता हांगासर आमची पुजेक मागोवन घेता आनी मनोकामना पूर्ण जाल्ल्या बद्दल दुसऱ्या वर्सा हाडून जायो भेट करतात. आनी म्हाका सांगा, माटोळी म्हटल्या उपरांत थोडे जाण माटोळी गणपती पायल्या उपरांत आलयतात, माटोळीचें सामान काडटात. हांगासर तुमी तशें काडिनात जो पर्यंत कृष्ण पुजा जायना तो पर्यंत? जो पर्यंत कृष्ण पुजा जायना तो पर्यंत आमी माटोळी खात लायना, कांयच करिना.